जातीभेद धर्मभेद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केन्नाच ना। जर तुम्ही सामाजिक बळाचेर पळयशात जाल्यार महिलांक सन्मान दिवपाचो काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार नरेंद्र मोदीजीत केलें। इक्वल रायट दिवपाचें काम जी सुरवात ऑलरेडी ज्याची गोंयांत जाल्ली, आमी जाका म्हणटाले की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, बऱ्याच जाणांक गोंयांत कदाचित खबर ना। म्हणजे समान हक्क समान न्याय आज गोंयांत तुमकां प्रॉपर्टी रायट म्हणजे एखाद्या महिला लग्न जाल्या उपरांत तिजो अर्दो रायट प्रॉपर्टीचो अर्दो रायट त्या महिलेक वयता। घरात जर आपल्या वडिलांची प्रॉपर्टी आसत जाल्यार तिजो अर्दो रायट आपल्या घरातल्या भयणीक वता। भावाक जसो रायट आसा भयणीकूय तितकोच रायट वता। वो समान न्याय दिवपाचें काम जे गोंयांत सुरू आशिल्लें ताका आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणटा ते जाती धर्माचेर आदाराचेर ना। सगळ्या जाणांक बर्थ रजिस्ट्रेशन करपाक जाय, डेथ रजिस्ट्रेशन करपाक जाय, तशें मॅरेजूय रजिस्ट्रेशन करपाक जाय आनी एकदां लग्न जाल्या उपरांत तो समान हक्क उरता। म्हणजे तोच हक्क दिवपाचो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड गोंया उपरांत उत्तराखंडांतल्यान सुरवात जालो, तो पुराय देशभर सुरू जावचो। हे सुद्दां आमी म्हणटा की समान हक्क दिवपाचें काम माननीय मोदीजीत केलां। हांवें कळपाक जाय म्हणून सांगता, बऱ्याचशा जाणांक यादूय आसचो ना कोण प्रधानमंत्री आसलो तो। 2004 ते 2014 ह्या कार्यकाळात रिमोट कंट्रोलाचेर चलपी प्रधानमंत्री आशिल्लो। रिमोट कंट्रोल दाबलो जाल्यार तितकोच फुडें वयतालो, तितकोच उलय म्हटलो काय तितकोच उलयतालो। लोकां खातीर खंयचेच कार्यक्रमूय करूंक ना, लोकां कडेन केन्नाच उलोवंक ना। हे मनमोहन सिंगाच्या कार्यकाळात तुम्ही याद करात, काँग्रेसीच्या सरकाराची एक तरी येवजण आसा काय कितें? मजगती गोंयभर कार्यावळी थिवे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट ठाणावडे हांची उपस्थिती आशिल्ली।